संसदेत सुरू आशिल्ल्या अधिवेशनात गोंयच्या राजकीय आरक्षणाचे विधेयक संमत करचे तशेंच राज्य पातळेचेर गरज आशिल्ली ह्या संदर्भातली सगळी प्रक्रिया बेगींतल्या बेगीन पुराय करची। त्यान भायर पर्वरे आदिवासी भवन बेगीनूच बांदचें अशी उठा संघटनेन मागणी केल्या। डेस्का खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। कालच्यान परत एकदा पार्लमेंट सुरू जाल्लें आसा। आमचे उठा संघटनेच्या पदाधिकारी तमाम गोयच्या एसटी 12% एसटी लोकांची मागणी आसा की हे जे आज पार्लमेंटाचें सेशन चालू आसा ह्या सेशनाक हे जे पेंडींग बिल आसा ते पास जावचे आनी पास जावच्या बरोबर फुडली कारवाई सुद्दां ताबडतोब जावची ही मागणी आसा। हाजे खातीर कांय फॉर्मेलिटी आसतल्यो, राष्ट्रपतींचेर सही जाय पडटली, मागीर अनेक जे एक्ट आसा, डिलिमिटेशन एक्ट आसा, पेपर्स एक्ट आसा, बाकीचे एक्ट आसा, हेज्यो फॉर्मेलिटी सुद्दां इमिजिएटली जावच्यो ही आमची मागणी आसा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की नेक्स्ट गोंयांत इलेक्शन ड्यू आसा ते 2027 आसा। आमकां एक मोठी उमेद आसा की 2027 पयलीं हे सगळे फॉर्मेलिटीज जावन ताजें रिजर्वेशन आमकां मेळटली व्हडली उमेद। आमचे केंद्र सरकार आसा, जे सरकाराचे मोदी व प्रायम मिनिस्टर आसात आनी गोंयांत जे डॉक्टर प्रमोद सावंत आसात हांचे कडच्या तमाम आमच्या गोंयकारांची एसटी समाज बांदवांची मागणी आसा आनी हो घटनेनुसार दिल्लो अधिकार आसा। आनी म्हणून थ्रू ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान आमी दोन्ही सरकारांक मागणी करतात। पार्लमेंट चालू आसल्यान आमकां होप आसा एज पर माय नॉलेज एनी पेंडींग बिल नेक्स्ट सक्सेसिव्ह जेन्ना पार्लमेंट सेशन सुरू जाता तेन्ना ते जास्त करून पास जावप आसता आनी म्हणून आमची अपेक्षा आसा वाडटली, अपेक्षा वाडलेली आसा। आमचो वरी पार्ट ओनली की जितली डिले करतात तितलो ताका तो प्रोसिजर करपाक जो आसा तो टायम लागता। काही गोष्टी प्रोसिजर हो शॉर्टकट नासता, प्रोसिजर फॉलो करचाच पडटा। आमची अपेक्षा आसा की 2027 जे इलेक्शन ड्यू आसा ह्या इलेक्शना पयलीं आमकां मेळपाकच जाय हो आमचो आग्रह आसा। हेजे संबंदी सुद्दां वेळोवेळी आमी पाठ पुरावो फॉलोअप हो आमचो सतत चालू आसता। जेन्ना जेन्ना चीफ मिनिस्टर मेळटात गोंयचे तांणी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा। आमचे राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेट तानावडे आसात तांकां आमी याद करतात। श्रीपाद जी आमचे जे सेंट्रल मिनिस्टर आसात तांकां आमी वेळोवेळी फॉलोअप केल्लो आसा आनी ह्या सगळ्यांनीच आमकां आश्वासन दिलां की ह्या सुद्दां पार्लमेंटात आपलें जें सेशन चालू आसा त्या सेशनाक हें बील पास जातलें। आमकां खरें म्हळ्यार होम मिनिस्टर अमित जी शाह आसा ताणें सांगलें केवळ 2027 न्ही, इन केस if anything happened before that also you will get the political reservation go अशें ताजें कॉमेंट आसता जें आमचें शिष्टमंडळ जालें। सो म्हणून आमकां दिसता की गव्हर्मेंट इज सिरियस आनी तें ताणें दाखोवन दिवचें आनी ही जी लॉंग पेंडींग 2023 वर्सां जालें आसा, इट्स अ लॉंग टायम। हो म्हाका दिसता ह्या लोकांची सुद्दां अपेक्षा आसा 23 वर्सां विदाउट दीस मेन डिमांड पॉलिटिकली रिजर्वेशन हो एक मेन डिमांड आसा आनी हो डिमांड आमकां दिसता ह्या सेशनाक जर पास जालें ती आमचे खातीर एक सगळ्यांत व्हडली एक गिफ्ट म्हणपाक येता की पर्वरी हांगा ट्रायबल भवन जे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हातांतल्यान 3 वर्सां पयलीं फावंडेशन जाल्लें आसा। एक युनीक प्रोजेक्ट जो खरें ह्या बारीक समाजा खातीर आसा, जातूंत ट्रायबल डिपार्टमेंट आसतलें, कमिशन आसतलें, कॉर्पोरेशन आसतलें आनी आमच्या एसटीच्या भुरग्यां खातीर बॉयज आनी गर्ल्स हांकां शिकपा खातीर हॉस्टेल आसतलें। असो एक बरो प्रोजेक्ट जी जमीन सिवला कोमोलरीन आमकां दिल्ली त्या कोमोलरीचे फॉर्मेलिटी जाल्ले आसात आनी हे सरकारान मान्य केल्ले आसा, बजेटाक प्रोविजन केल्लें आसा। तरीक आसतना हो प्रोजेक्ट फुडें वचना हेजे विशीं सुद्दां आमकां खूब अशी खंत दिसता। माननीय मुख्यमंत्र्याक हेजे खातीर आमी वेळोवेळी जाणीव दिल्ली आसा, बट स्टील काम हें फुडें वचना। हेवूय सुद्दां ताबडतोब वॉट फुटिंगाचेर हो प्रोजेक्ट जावचो जेणे करून आमच्या भुरग्यांक जे आज विलेजींतली भुरगीं शिकतात तांकां ह्यो फॅसिलिटी हॉस्टेल फॅसिलिटी नासल्यान तांकां पणजी सारके जे कांय कोर्सीस आसात
प्रोफेशनल डिग्री आसात त्यो तांकां घेवपाक अडचण येता. सो ही सुद्दां ट्रायबल भवन हें सुद्दां आमच्या ट्रायबल लोकांचें एक स्वप्न आसा आनी हेजे खातीर सुद्दां आमी वेळोवेळी प्रयत्न हे करीत आसात.